कितें जालें म्हणून सांगू आनी कशें सांगू, हांसपाचें काय रडपाचें तेंच कळना म्हाका. हेंकाच सांगू न्ही. रामराव मनांतल्या मनान मातसो हांसलो आनी तेणें सांगपाक सुरवात केली. पुतान शांताक नवो मोबायल फोन हाडून दिलो. टच स्क्रीन, फेसबूक, व्हॉट्सॲप, गेमी अशें खूब कितें कितें आशिल्लो फोन. पुतान मोठ्या उमेदीन फेसबूक प्रोफायल करून दिलो, व्हॉट्सॲप अकाउंट करून दिलो. शांतान मोठ्या उमेदीन सगळें शिकून घेतलें. शांतान आतां दंबाराचे येवन पेपरावयली शब्दकोडी, उखाणी सोडोवपाचें बंद केलें. आड पडल्या पडल्या ते व्हॉट्सॲप चाळटाले. तेचे वयले जोक्स वाचून सामके ल्हान भुरग्यां भशेन हांसप. पुरे रात तिच्यो खबऱ्यो, जाल्यार फाल्यां खंय लायट आसची ना, उदक आसचें ना तेच्यो शिटकावण्यो. मागीर त्यो आनी 10-15 लोकांक धाडप. उदक पणजे आसचें ना तरी मॅसेज मारून आपल्या फोनेच्या सोयऱ्याक धाडप. असोच एक दीस आमगेर एक मनीस आयलो. सर, मॅडम हें घडये. हांवें काय ताका आपयलो जाल्यार ही आयली आमगेली धांवून आवो आवो करून. शांतान म्हाका भितर ओडलो. बिस्कुटी दिवपाक आयला तो. बिस्कुटी? वयरूच न्ही गो हाडल्या बागायदारांतल्यान. रुसल्यो न्ही, दुकोच्यो, भांगराच्यो बिस्कुटी. आयकून हांवें आंग काडलें. आगो कोणाल्यो त्यो आनी हो कोण मनीस? तर तें सदाचें थें. म्हाका व्हॉट्सॲपार एक मॅसेज आयिल्ली. दुकोच्यो भांगराच्यो बिस्कुटी खंय सवाय भितर विकपाच्यो आसा म्हण. आनी ही मॅसेज आनी 10 जाणांक धाडल्यार 50% कमी दरान पडटल्यो. हांवें आनी कळाव केलो ना. इतले सवाय भांगर